जसं बक्षिसां चित्ररथा खातीर पयलें बक्षीस 45,000, दुसरे 30,000, तिसरे 25,000, चौथे 20,000, पांचवे 15,000, तशेंच 20 मानधन जे आसा पळय 20 लोकांक फावो जातली ती 5,000ची आसतली। रोमटामेळ स्पर्धाचें पयलें बक्षीस 35,000, दुसरें बक्षीस 20,000, तिसरें बक्षीस 15,000, चौथे बक्षीस 10,000, पांचवें बक्षीस 9,000 आनी मानधन जें आसा म्हणून 6 जाणांक 5,000 रुपया फावो जातले। लोकनृत्य स्पर्धा पयलें बक्षीस 17,000, दुसरें बक्षीस 12,500, तिसरें बक्षीस 10,000, चौथें बक्षीस 8,000, पांचवें बक्षीस 5,000, तशें उत्तेजनार्थ जे आसा पळय ते 10 बक्षिसां 4,000ची फावो जातली। वेशभूषा स्पर्धा फुला गट जे आसा पळय ते 15 वर्सां वयल्या लोकां खातीर हें पयलें बक्षीस 4,000, दुसरें 3,000, तिसरें 2,000 आनी 7 उत्तेजनार्थ जे आसा पळय न्हू ती फावो जातली 1,000 रुपयाची। त्याच बरोबर ही 1,000 रुपयाची जी आसा ती सगळी प्रायजां जी आसा पळय ती डिचोली शिगमोत्सव समितीन जी आसा पळय ती दिल्ली आसा, गव्हर्मेंटान ती दिवंक ना। त्याच बरोबर वेशभूषा स्पर्धा खुला गट छोटा गट जो आसा भितर 8 ते 15 वर्सां पर्यंतच्या भुरग्यांक पयलें बक्षीस 2,000, दुसरें बक्षीस 1,500, तिसरें बक्षीस 1,000 आसा। त्याच बरोबर 500 रुपयांची 7 उत्तेजनार्थ बक्षिसां जी आसा पळय शिगमोत्सव समिती डिचोलची ती दितली। वेशभूषा स्पर्धा स्थानिकां खातीर आसा ती जे 10 ते 15 वर्सांचे पयलें बक्षीस 3,000, दुसरें बक्षीस 2,000, तिसरें बक्षीस 1,000, उत्तेजनार्थ 7 बक्षिसां जी आसा 1,000ची आसा। वेशभूषा स्पर्धा स्थानिक छोटा गट 5 ते 9 वर्सां पर्यंतच्या पयलें बक्षीस 2,000 रुपया, दुसरें बक्षीस 1,500, तिसरें बक्षीस 1,000 रुपया, उत्तेजनार्थ 7 बक्षिसां 500 रुपयाची आसतली। ह्यो सगळ्यो स्पर्धा जी आसा पळय ती चित्ररथ स्पर्धा निखिल दीक्षित आसात रोमटामेळ स्पर्धे खातीर, तुषार फळारी इन्चार्ज आसात, लोकनृत्य स्पर्धे खातीर डॉक्टर प्रवीण सावंत इन्चार्ज आसात, वेशभूषा स्पर्धा स्कुला गटा खातीर रोहिदास पळ इन्चार्ज आसात दोन्ही गटा खातीर, तर डिचोली तालुका गटा खातीर जे आसा पळय ते विश्वास गांवस हे इन्चार्ज आसात। हांगा सुरू जातलो डिचोली आनी जो बड्डे वडा कडल्यान सुरवात जातली आनी तो येवन जो आसा पळय ते हांगासर ग्रावंडार जे आसा पळय तेजी समापन जातलें। मदीं ह्या हितून जे आसा पळय चित्र स्पर्धा, रोमटामेळ स्पर्धा, लोकनृत्य स्पर्धा, वेशभूषा स्पर्धा अखिल गोवा आनी त्याच बरोबर डिचोली तालुक्या खातीर वेशभूषा स्पर्धेचें जें आयोजन हांगासर केल्लें आसा। ती सगळीं हांगा प्रायजां जी आसा पळय ती हांगासर आमी दिल्लीं आसा, ताका बरी तुमी प्रसिद्धी दिवची आनी त्याच बरोबर हो शिगमो बरो जावचो, बरे तरेन सगळ्यांनी वांटेकार जावचें म्हणून जे आसा पळय ती रिक्वेस्ट। सगळे चडांत चड लोकांनी शिगमोत्सवान पार्टिसिपेट जावचें, तशेंच शिगमोत्सव जो आसा ते सगळे जे कितें गायडलायन्स आसा वॉटेवर मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा आनी बाकीचे जे कितें नियम आसा ते पूर्ण नियम पाळून आमी करपाचो करतले। सो ताच्या खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता।